भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार। आयज जाणून घेवया चिंपांजी विशीं। हो माकड आफ्रिकेंतल्या रानांनी मेळटा। अस्तंतेकडलो चिंपांजी, मध्य वाठारांतलो चिंपांजी, नायजेरिया कॅमेरून चिंपांजी आनी उदेंतीकडलो चिंपांजी अश्यो ताच्यो जाती आसात। ताचे परस चड हुशार आनी शांत जात आसा ती बोनोबोची, पूण ती चड फामाद ना। चिंपांजी मुखेलपणान आफ्रिकेंतल्या उश्ण रानांनी, मळांनी, सड्यार मेळटात। चिंपांजीचे पिल 3.5 ते 4.5 वर्सां आवय वांगडा रावता। चिंपांजी सादारण 30 ते 40 वर्सां जगता। मात प्राणी संग्रहालयांतलो चिंपांजी 60 वर्सां जगिल्ल्याचें उदाहरण आसा। ग्रेगरी हो चिंपांजी 66 वर्सां जगलो। चिंपांजींचे केस तपकिरी वा काळ्या रंगाचे, मनशा भशेनूच पूण लांब हात आनी बोटां। ताका लागून तांकां झाडार चडप, उडयो मारप सहज जमता। ते गटांनी रावतात आनी खाणा जेवणा खातीर पयस मेरेन भोंवतात। थारावीक वाठारांनी रावपी चिंपांजी आसात। मनशा भशेनूच ते हुशार। रोयणींतले किटक वायटी भायर काडपाक ते बडी वापरतात। फातर वापरून फळां फोडटात। पानांचो वापर करून उदक पियेतात। पावस आयल्यार पानांचो आडोसो करतात। ते स्वता खातीर सद्दां पानांचे नवे हातरूण करतात। एकमेकां कडेन वागपाच्यो तांच्यो वेगवेगळ्यो परंपरा आसात। त्यो तांचे मदीं पिळग्यान पिळग्यो चलत आयल्यात। तांच्यो आवाज काडपाच्यो पद्दती वेगवेगळ्यो। ते फळां, खानां खातात, पूण केन्ना केन्ना मासूय खातात। दुसऱ्या कळपांतल्या चिंपांजींक मारून पासून उडयल्ल्याचीं उदाहरणां आसात। चिंपांजींचें वजन 40 ते 60 किलो, मादी चिंपांजीचें वजन 50 किलो मेरेन। पूण हें सगळें तांच्या राहणीमान, संवयी आनी आहाराचेर अवलंबून आसता। चिंपांजी उबो रावतकच 4 ते 5.5 फूट इतलो उंच जाता। मादी मातशें ल्हान। मनशाचे तुळेन चिंपांजी शक्तिवान। रानां कापिल्ल्यान ते आतां मनीस वस्तीन येवपाक लागल्यात। पीक बागायती नश्ट करपाक लागल्यात। पाळपाक प्रयोगशाळेंत आनी मांसा खातीर तांची शिकार जाता। गोरिल्ला परसूय चिंपांजी हो आक्रमक, खास करून नर। पूण सगळेच चिंपांजी मनशा खातीर धोक्याचे आसनात। ते भाशा, खुणो शिकपाक हुशार। आफ्रिकन साहित्यांत लोककथांनी तांचो उल्लेख आसा। चिंपांजी दिसपाक आकर्शक, निश्पाप दिसता। पाळीव प्राणी म्हूण तो लोकांक आवडटा, मात ताका पाळपाक सरकाराची परवानगी घेवची पडटा। चिंपांजी मनशा परस 1.5 पट शक्तिमान। 50 किलांचो फातर तो सहज उखलूंक शकता। ताचे स्नायू सामके सदळ आसतात। सतत हालचाल करून, खांदयां घुमकाळून ताचे स्नायू लवचीक जातात। तांची नर्वस सिस्टम तांचे कुडीचेर मनशा इतलें नियंत्रण दवरपाक शकना। ताका लागून ल्हान वस्त पासून चिंपांजी पुराय शक्त लावन उखलतात। तर असो हो चिंपांजी। बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट। तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात।